चल. नमस्कार मित्रांनो, हांव सूरज नार्वेकर गोंयकारपण ह्या चॅनला खातीर परत एकदा तुमच्या मुखार आयला. आमी आसा आझाद मैदान हे जाग्यार. हो जागो क्रांतीचो आनी आमच्या फुड्यान आहा एक गोंयचो क्रांतिकारी. तांची गोवा रिव्होल्युशनरी पार्टी आनी गोंयान क्रांती घडोवन हाडल्या. काल आमी पळयलें की जेन्ना वोटींग कावंटींग जाली ह्या इलेक्शनाची तेन्ना खुबशे मिडिया अशें धरलेलें की रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा ती चडांत चड 1-2% वोट काडटली, पूण जे घडलां तें ऐतिहासीक अशें म्हाका तरी दिसता. आमच्या बरोबर आहा आज बाब विरेश बोरकर, जे सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान जिखून येयला आनी आमी आज तांचे कडेन भासाभास करुया हे कशें घडोवन हाडले तेंच्यांनी इतल्या कमी टायमान. नमस्कार विरेश बाब. नमस्कार. कशें घडलें? फर्स्ट क्वेश्चन. पयलू म्हणजे हे सगळे गोंयकारांचें डेडिकेशन आसा. हे आमचे रेव्होल्युशनरी जे क्रांतिकारी भुरगे जे वावुरल्या ऑल ओवर गोवा, हांव म्हणिना सांत आंद्रेनूच न्हू, आख्खे गोंयभरान जे क्रांतिकारी भुरगे वावुरल्या आनी जो मनोज परबान जो विचार मांडलो आनी तो विचार फुडें येयलो, हे सगळे प्रत्येक आमच्या गांवांनी आमच्यानी लिडर तयार केले. आमचे जे भुरगे आसले एक यंग यूथ फेस आमी दिले गोंयभरान. आमी यूथ फेस 38 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी बरी फायट दिल्ली आसा ऑल ओवर गोवा. आनी हेजो एकूच सांगूंक सोदता, हें जें केलां ते भुरग्यांनी आपणाचें डेडिकेशनाचें हार्डवर्काचें आनी गोंयच्या मोगाक लागून केल्लें आसा. आनी हो म्हाका दिसता खूब गोंयच्या मोगाक लागून इतली जी आमकां वोटींग पर्संटेज पासून पडल्या, इट इज नॉट अ जोक. हो जोक जावंक शकना की 10% ऑलमोस्ट 10% आमकां वोट शेअर पडल्या ऑल ओवर गोवा विथआउट स्पेंडींग अ पाई. म्हटल्यार आमी कांय पयशे वांटूंक ना. बाकीच्यो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी, खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, तेंच्यांनी पयशांचो धुंवर केल्लो आसा. पयशे सगळे वांटून सगळ्यांक विकते घेवपाक ट्राय केले, जावं मसल पावर यूज करपाक ट्राय केले. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्युअर गेले, सदांच प्युअर रावतले हेज्या फुडेंय. आनी आमी एक ट्रूथ घेवन बिलीव करता, ट्रुथाच्या मार्गान चलपाचें, सत्याच्या मार्गान चलपाचें आनी हो सत्याचो मार्ग सदांच चालू आसतलो, सदांच आमी तशेंच फुडें रावतले. विरेश, म्हाजो एक क्वेश्चन आहा. गोंयान आमी पळयलें की खुबश्यो पार्टी येयल्यो. आम आदमी पार्टी 1.5-2 वर्सां जालीं काम करता. ताज्या मागीर येयली इंडियेचो सगळ्यान व्हडलो पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट जो म्हणटा प्रशांत किशोर आयलो. तांची सुद्दां पोल पर्संटेज 5 आनी 6% अशी उरली. रिव्होल्युशनरी गोवन्सान अशें कितें केलें की 10% फस्टूच टायमान मेळ्ळी तुमकां? बेजिकली आमी ग्रावंडार काम केलें. आमी गोंयकाराच्या काळजान पावले, गोंयकाराचे विशय मांडले. गोंयकारांनी अशें जावं ना, डायरेक्ट जावं ना जावं कोण व्हडलो आमचो कोणी नेता आसलो जो ऑलरेडी बिल्डअप आसलो, अशें ना. आमी जें काम केलें तें काम करून लोकांनी पळयलें आमचें काम, आमचे विचार पळयले, आमची विचारधारा पळयली. आनी ही पळोवन खरें म्हटल्यार लोकांनी विस्वास दवरलो, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर विस्वास दवरलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्स खरेंच गोंया खातीर एक चेंज आसा. मात खूब फावटी आमकां जो सपोर्ट मेळपाक जाल्लो, जावं मिडिया कडल्यान, जावं आमकां फायनान्शियल सपोर्ट मेळपाक जाल्लो, तो खंय ना खंय आमी लॅकींग जाले. जावं आमचो जो टायमींग, जो आमकां टायम मेळपाक जाल्लो एज अ पार्टी रेजिस्टर जावपाक, थंय आमकां डिले जालो आनी थंय आमकां टायम गेलो. सो हें थोडें कारण आसतलें. नाजाल्यार म्हाका दिसता मोर दॅन 1 सीट आमची 100% आसपाकूच जाय आसली, मात ती जाल्ली ना. मात जो वोट शेअर तुमी पळयला आसतलो, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां वोट शेअर 2nd, 3rd नंबराचेर जावं 4th नंबराचेर आमी येयल्ले आसा. बट एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 31 कॉन्स्टिट्युएन्सी मोर दॅन 1000 वोट काडलेले आसा आमी. आनी फर्स्ट टायम बसून हें आपान करूं ना, जावं BJPन बसून करूं ना. BJP 2 फावटी जेन्ना इलेक्शन कंडक्ट 1984 आनी तेज्या नंतर जें इलेक्शन जालें तितून दोनूय फावटी 0 तेंचे सिटां आसलीं. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्स फर्स्ट टायम बसून एक सीट काडला आनी तितून एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो वोट शेअर आसा, जे हितून आमी काम केलां. आनी 31 कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1000 वोट शेअर आसा. आनी हो विस्वास गोंयकाराचो, हो विस्वास जे काम केलां आमच्या भुरग्यांनी, जे क्रांतिकारी भुरग्यांनी काम केलां तेजो, हो विस्वास मनोज परबाचेर दिल्लो आसा. जो मनोज परबान जो आमकां एक शिकवण दिल्ली, जो आमचो गुरू आसा, तेणें दाखयलो आमकां मार्ग कशें फुडें वचपाचें. आनी तेजें आमी सगळे वांगडा रावन आमी जें काम केलां, हेजो विस्वास घेवन हे गोंयकारांनी आमकां इतली मतां दिल्लीं आसा. हांव खरेंच काळजांतल्यान उपकारी आसा. हे जे गोंयकारांनी हे पयशे घेयनासतना जी मतां मारल्या तेंच्या काळजांतल्यान उपकारी आसा आनी सदांच उपकारी रावतले. आनी हेज्या फुडें आमचें काम आसा तें त्याच नेटान आमी फुडें व्हरतले. विरेश, आतां म्हाजो क्वेश्चन परत तोच आहा. TMC आप हेंचे कडेन पयसो आसलो, रिसोर्सीस आसले. आतां लोकां कडेन असो विचार आसलो की RGP पयसो हाडटले कशे विदाउट मनी. हाव डीड यू मॅनेज दीस?
विथआउट मनी आमी कितें केलें, आमचे जे भुरगे आसले ते आपणाचे स्वताच्या बॉल्सांचे पयशे मोडटाले, जावं आमकां कोणी डोनेशन दिताले, फंडींग करताले, बारीक बारीक कितले 5,000 10,000 कितें दिताले, तेजेर आमी कसो तो एकोमलेट करपाचो, तेजेर आमचे मॅनेजमेंट आमी करताले आनी बारीक बारीक हितून आमी तेजेर काम करताले. जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो पॉलिटिकल पार्टी येता ते फक्त पयशांच्या नेटाचेर उलयता, खंयचे ऑलरेडी जो लिडर आसा ताका घेवपाचो, एक्स MLA नाल्यार MLA आसा जावं सरपंच आसा तांकां घेवन पयशे दिवन ते राजकारण करता. मात रेवल्युशनरी गोवन्स बिलिव्स इन ग्रासरूट डेवलपमेंट. आमी ग्रासरूटाचेर डेवलपमेंट कशें करपाचें, कशें आमच्या लिडरांक वयर काडपाचें, भुरग्यांक कशें तरणाट्यांक एक एज अ लिडर एज अ फेस म्हणून आमी कशें प्रोजेक्ट करपाचें, हेजेर आमी काम केलें. आमी न्यू फेसीस हाडले जे पयलू म्हणटाले की हे कितें करतले, खंय वयतले. हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आमच्या पर्या जो कॅन्डिडेट आसा तो सामको यंग कॅन्डिडेट, 26 वर्साचो कॅन्डिडेट तो, आनी तो कॅन्डिडेटान ऑलमोस्ट सेकंड नंबराचेर येयलो, ऑलमोस्ट थर्ड नंबराचेर मोर दॅन 4,000 वोटींग काडली तेणें. म्हणल्यार तो एक कॅन्डिडेट आमी लास्ट मुमेंटाक ताका डिक्लेअर केल्लो, तरी पूण तेणी इतली वोटींग काडली. आनी तुमकां खबर आसा की पर्या सारकी कॉन्स्टिट्युन्सी लेगसी कॉन्स्टिट्युन्सीज म्हणटा त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पासून आमचो एक स्तंभ दवरिल्लो. सो अशें जे भुरग्यांनी काम केलें, हें भुरग्यांचें काम आसा, हे आमचे तरूण पिळगेचे जे भुरगे दीस रात वावुरले हेंचें काम आसा. हांव एक मुद्दम सांगूंक सोदता, TMC जावं आप हेंच्यांनी कितलो पयसो घातला तें सगल्यांक खबर आसा, खंय खंय पयसो घातला हें सगल्यांक खबर आसा. जावं TMCन जो प्रशांत किशोर जो नॅशनल वायड ताका म्हणटा, मोदीक जिखयला म्हणटा, जावं ममता बॅनर्जीक जिखयला म्हणटा, जावं आनी कोणाक जिखयला म्हणटा, हो आयज फेलियर जाल्लो आसा, हेका आमी फेल करून दाखयल्लो आसा. तेणेन एक टायम आमकां चॅलेंज केल्ली, आमकां सांगलेलें की तुमी 500 वोट एक बसून हितून कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी 500 वोट काडून दाखया म्हणून. मात आयज तांकां सांगूंक सोदता, हांव क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता की आमी दाखयल्लें आसा 31 कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी मोर दॅन 1,000 वोट काडलेले आसा. आमचे एक सीट आमी निवडून हाडलेले आसा. तो म्हणटालो ऐसे 10,000 बाहर हे जो खडे हे वो क्या करके दिखाएंगे म्हणून अशें आमकां चॅलेंज केल्ली. आनी आमी तेजो हो जवाब दिल्लो आसा. आनी हे ट्रुथफूल आसा की आमी पयशे मोडूंक ना, हेंच्यांनी खूब पयशे मोडले, हेंच्यांनी खूब पयशे वतयले. मात तुमची जी पार्टी TMC पार्टी इतले पयशे वतून व्हडले व्हडले लिडरांक घेवन, जे माजलेले लिडर आसा तांकां पासून घेवन तुमचे कडेन जी एक पासून तुमचे सीट हाडपाक जावंक ना. सो तेणेंनी चिंतपाचें की बाबा चॅलेंज करता ते रायट मनशांक करा आनी गोंयकारां कडेन फकाणां करपाची ना. गोंयकार सदांच उबे आसा, सदांच सुशेगाद आसा म्हटल्यार अशें न्हू. गोंयकारांक क्रांती करपाची क्षमता आसा आनी ही क्रांती ही सुरवात आसा आनी हेज्या फुडें ही क्रांती व्हडली जातली आनी गोंयकारांचो सरकार घडोवपाचो आसा तो गोंयकार आमी घडयतले. आतां RGPन फर्स्ट स्टेप क्रॉस केला, तुमी एसेंब्लीन दारान पावले, एसेंब्लीक एंट्री करतात. हाजे फुडें कितें तुमचे प्रायोरिटीज कितें आसतात? पोगो बिलाचो कसो कितें इश्यू? आमी पोगो बील जे आसा तें आमचो फर्स्ट प्रायोरिटी आसा आनी ते आमी पयल्या एसेंब्ली सेशनान जे प्रायवेट मेंबर बील आसा ते आमी पोगो बील घालतले आनी ड्राफ्ट करतले, लोकांक सांगतले, एसेंब्लीन मांडटले, जे करून कितें आसलो आमचो जो आवाज आसलो भायर तो आतां आवाज भितर पावतलो. आमची अशी कितलीशीं बिलां आसतली ती आमी ड्राफ्ट करतले. आमचे कितलेशे जे इनिशिएटिव्ज आसा, कितलेशे इश्यूज आसा, जे लोकांचे विशय आसा ते मांडपाक लागून. कित्याक आतां कितें जाल्लें आसा, गेले ते तुमी पळयता 5 ते 10 वर्सांनी ऑपोजिशन म्हणून ना कोण सारको, ऑपोजिशन फोर्स ना, ऑपोजिशन उलोवपाक कोण ना. हो ऑपोजिशन जाय तो आमी रेवल्युशनरी गोवन्स रावतले आनी ऑपोजिशन कशें तांकां धडो शिकोवपाचो, कशें तांकां दाखोवपाचे जागे हे आमी सांगतले. एवरी टायम ते कितें मिस्टेक करतना तेजेर बडी मारपाक रेवल्युशनरी गोवन्स सदांच उबे आसतले. अशें चिंतपाचें ना की बाबा एकूच रेवल्युशनरी गोवन्साचो MLA आसा मात एकूच तांकां मारक पडपाचो आसा हे फावट. कित्याक इतले टायम तेंच्यांनी जी मनमानी केल्या, फकाणां केल्या ही एसेंब्लीन, ही फकाणां बंद जावपाक जाय आनी ही फकाणां रेवल्युशनरी गोवन्स करतले. आनी अशें चिंतना की फक्त सानंदरे मतदारसंघाचो विरेश बोरकर आसा म्हणून विरेश बोरकर आख्खे गोंयचो आसा, आख्खे गोंयचे रेवल्युशनरी आमकां इनपुट्स दितले आनी आख्खे गोंयचे जी समस्या आसा ती कशी करून सुटावे करपाचे, कशें आमी इश्यू सॉल्व करपाचे ते एसेंब्लीन पावोवपाचें काम म्हाजें आसतलें. विरेश, तुजो इश्यू तुवें प्रायोरिटी म्हटल्यार पोगो बील. पोगो बील इज इट लिगली टेन्युएबल? कित्याक असलो इश्यू म्हाका तरी दिसता तुमी कितें लिगल ओपिनियन घातला ताजेर? ऑब्वियसली आतां इतली आतां तुमी पळयलां आसतलें खुबशे गेले ते फावट म्हाका दिसता हरियाणा सरकाराचे ऑलरेडी तेंच्यान 75% जे हें घातलेले प्रायवेट सेक्टरान जॉब्स घातले, रिजर्वेशन घातलेले ते ऑलरेडी मान्यताय मेळिल्ली आसा. आनी पोगो बिलान आमी कितें मागलेलें आसा की गोंयकार कोण हो डिफायन करपाचो, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन
हें डिफायन कित्याक करपाक मागला आमी आनी तेजेर आमी बेस्ड मागीर आमचे रिजर्वेशन्स जी आसा ती घालपाची 100% गव्हर्मेंट सेक्टर जॉब जावं प्रायवेट सेक्टर जॉब ही जी रिजर्वेशन आसा आफ्टर दॅट घालपाची म्हणून हें आमी मान्यता मागला. सो इट इज 100% लिगलायज आमी जे करूंक सोदता तें कित्याक हें ऑलरेडी बाकीचे जे स्टेटीन आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी केल्लें आसा खुबशे स्टेटीन जे आनी कोर्टान पासून गेल्ले म्हाका दिसता ते कोर्टान पासून तेंचे निकाल तेंच्या हितून येयल्लो जे इलेक्शनाचे मातशे पयलू जाल्ले तेन्ना सॉरी इलेक्शन जावन म्हाका दिसता तांकां निकाल गावला. सो तेन्ना हे करूं शकतात ती बाकीचे स्टेटी समज करूंक शकता नाजाल्यार आमचे माणकुले जे गोंय आसा तें कित्याक करूंक शकना आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर आमी कित्याक ब्रायट दवरूंक शकना. सो हें आमी मांडटले हे आमी फुडाकार घेतले आनी तो विचार आसा आमची विचारधारा आसा ती तशीच उरतली विजन आमचें तशेंच उरतलें आनी गोंयांत आमचो डिफरंट आनी खुबशे आमच्यान मॅनिफेस्टो केल्लो आमचो विजन डॉक्युमेंट केल्लो तितून खुबशे आमचे आनीक विचार आसा तेवूय आमी मांडटले आनी खुबशीं बिलां येतलीं खुबश्यो पॉलिसीज येतल्यो तेवूय आमी मांडटले आनी तेवूय आमी सांगतले लोकांक आनी आमचे कडेन कितें जाता एम्पावरमेंट कशें करपाक लोकांचें एम्पावरमेंट आतां आमी पळयता मायक्रो युनिट्स घालपाचे जावं बायलांचे तें ऑलरेडी आमी स्टार्ट केल्लें हें इलेक्शनाच्या पयलूच आमी स्टार्ट केल्लें अशें न्हू की आमी इलेक्शनाक लागून रावल्ले आनी तें स्टार्ट केलें हेच्या पयलू आमी बायलांचे जे एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स आसा बारीक बारीक मायक्रो स्केल एम्पावरमेंट स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स हे सगळे आमी हेच्या पयलीं स्टार्ट केल्ले आसा आनी हो आतां आमी मोठ्या हितून करतले कित्याक आतां MLAच्या हितून आमकां आनीक बरो हें मेळटलो सपोर्ट मेळटलो आनी तितून आमी बरे हितून फुडें व्हरोंक शकतले. विरेश आतां अशें म्हटलें वतालें फाटीं खुबशे जाण क्रिटिसायज करताले RGPचो बिहेवियर सारको ना. आतां तुमी असेंब्ली एंट्री करता हाजेर तुमी कितें लक्ष दिलां की हाव यू आर गोइंग टू प्लेस युअर सेल्फ म्हणजे हाव द बिहेवियर RGPचो जो खूब जाण म्हणटा एग्रेसीव बिहेवियर असो आसता म्हणून ताजेर कितें विचार केलो. बेजिकली जे थोडे जाण म्हणटा पळय एग्रेसिवली आसा म्हणून आतां बाकीचे जेन्ना एग्रेसीव उलयता तेन्ना कोण कांय म्हणना मात जेन्ना RG कितें एग्रेसीव उलयता तेन्ना ते कित्याक उलयता कित्याक तांकां खंय ना खंय तें लागता. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स एग्रेसीव अशें ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयचे जे विचार आसा ते मांडटा. आतां कितें जाता एग्रेसीव समज आमी वचना नाल्यार कितें जाता ते कोण ऑपोजिशन कोणीय आसा कोणी रुलिंगान आसतले जावं आनी कोणी आसतले तांकां कितें जाता ते थंड पडटा तांकां एग्रेसीव जायना नाल्यार आमी कांयच सांगूंक शकना ते सगळे थंड पडटले. सो आमकां आवाज समज पावयता नाल्यार तो एग्रेसिवलीच पावचो पडटलो. आमी मायल्ड रावले नाल्यार आमी थंड दिसतले कोण आमकां केअर करपाचें ना आमकां एग्रेसिवूच रावचें पडटलें आनी हेचे फुडें एग्रेसिवनसानूच आमी वयतले कित्याक जे एग्रेसिवनस आमी धरलेले ते एग्रेसिवनसाचेरूच आमी इतले पर्यंत पावल्ले आसा आनी हेच्या फुडें तेच एग्रेसिवनसान आमी समज गेले नाल्यार आमी फुडें पावतले. थोडे जाण अशेंय म्हणटा की बाबा ते डायरेक्ट हें करता. आयज आमी शिकयलां आमच्या भुरग्यांक आमचे जे तरणाट्यांक आमी शिकयलां की क्वेश्चन करपाक हेच्या पयलू केन्नाच तुमी पळयलां आसतलें आतां जो प्रचार चालू आसलो जे रुलींग MLA मिनिस्टर आसा तांकां आयज तरूण भुरगे जावं बायलां जाणटे आसा ते आयज क्वेश्चन करपाक लागलेले आसा हेच्या पयलू केन्नाच करनासले. सो हे क्वेश्चनींग पावर आमी लोकांक शिकयल्ली आसा आनी लोक आनीक एड्युकेट जातले हेच्या फुडें आनीक एड्युकेट आमी करतले लोकांक. विरेश हे सगळें जालें पोगो जातकूच तुमचो आनीक कितें व्हडलो इश्यू असो आसतलो. आमचो हेच्या फुडें आमचे खुबशे बिलां आसा आमची लायक लँड प्रोटेक्शन बिल्स आसा आमकां टुरिजमाक लागून आमकां पॉलिसीज आसा आमचे कडेन खूब कितें कितें हें आसा तें आमी फुडें व्हरपाक सोदता आनी ते बिलां आमी घालतली गोंयाक लागून जावं आमचे नेम चेंज अमेंडमेंट बिल्स आसा ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय जितून आयज कितें जाता आयज मायग्रंट कोणूय येता भायरसून येता आनी आमची नांवां चेंज करता आनी ती आपणाचेर लायता आनी सगळे आमचे जे रायट्स आसा ते घेता. सो अशीं कितलींशीं बिलां आसा ती आमी ड्राफ्ट करतले. प्लस आमचे बेजिकली आमचे सानंद्र मतदारसंघात खुबशे विशय आसा लायक आमचो खाजन शेती आमचे नावशी मरिना प्रोजेक्ट जो हाडपाक सोदता थंय तो आमी विरोध करता. तशेंच आमकां आमचे दोंगर राखपाक जाय दोंगरांक बरें आमकां उद्योग घडोवपाक जाय बायलांक लागून आमकां एम्पावरमेंट करपाक जाय. उदकाची समस्या खूब आसा सानंद्र मतदारसंघात ती उदकाची समस्या सुटावे करपाक जाय आनी अशे खुबशे बारीक बारीक इश्यूज आसा तेवूय आमकां जाय. स्पोर्ट्साक लागून कांय इक्विपमेंट्स ना जावं आमकां बरी फेसिलिटीज ना ह्यो आमकां फेसिलिटीज प्रोवायड कर ग्रावंड ना सारके सो हे आमकां प्रोवायड करपाक जाय. सो अशे कितलेशे आमकां इनिशिएटिव्ज आसा ते घेवपाक जाय आनी हे आमी घेतले. सो आमकां स्लो बाय स्लो आमी ते टायम टू टायम आमी हेजेर काम करतले. काल तुजो जो ओपोजिशन आहा फ्रांसीस सिल्वेर सांतांद्रे मतां ताणें म्हटलें की लंडनकारा खातीर तो पडलो म्हणून लंडनकारांनी तुका फायनान्स केलो आनी तेजे वोटरांक ते थ्रेटन करताले म्हणून म्हणजे तेजे फॅमिली मेंबर्साक वोट RGकूच दिवचो म्हणून तुका कितें म्हणटा. हो आतां तो सिल्वेरा म्हणटा की लंडनकारांनी हें केलें. तुमी आयज मिस्टेक करता ते लंडनकार न्हू ते गोंयकार
आयज सिल्वेरावी मिस्टेक करता ते गोंयकार आनी ते ही मिस्टेक सिल्वेराकूच न्हू ही सगल्यांक म्हारग पडपाचें आसा कित्याक हे जे लंडनाक गेल्ले आसा ते आख्खे गोंयभरान आसा आयज तुवें फक्त सानांद्रे मतदारसंघान लंडनकार म्हणून हें करूं ना तुवें आख्खे जे गोंयभरान जे भायर गेल्ले आसा आपणाच्या पोटाक लागून पोट भरपाक लागून भायर गेल्या तांकां तुमी कितें कितें म्हणीत आसता आनी हेच्या फुडें पयलूय म्हणटाले तुमी सो हें तुमकां खूब म्हारग पडटलो आनी खरी गोश्ट ह्या गोंयकारांनी आयज वावुरल्या तेंच्यांनी फोन मारल्या आपणाच्या फॅमिली मेंबरांक आपणाच्या फ्रेंडांक आनी तेंच्यांनी सांगलां गोंयकारांक मत मारा गोंय राखपाक लागून मत मारा नाल्यार हो इतिहास घडपाचो नासलो हेज्या पयलीं हें केन्नाच जावंक ना आनी हें आमच्या गोंयकारांनी केला हे लंडनकार तुमी एवरी टायम प्रोनावंस करता लंडनकार म्हणून मात हे गोंयकार आसा आयज ते आपणाच्या पोटाक लागून थंय भायर पावल्या आनी ह्या लंडनकारांक परत गोंयांत हाडपाचें हें काम आमचें आसतलें आमी तांकां कशें उद्योग घडोवपाक जाय हें जें तुमी करूंक ना हें तुमी एवरी टायम तांकां वचपाक दिलें आयज तांकां आमच्या भुरग्यांक भायर वचपाक दिलें तेंची आयज परिस्थिती कितें आसा ती आमकां खबर आसा कित्याक ते आमकां फोन मारून सांगता कितें परिस्थिती आसा ती लोकांक दिसता की ते लंडनकार म्हणून व्हडले कोण म्हणून मात आयज तेंची परिस्थिती कितें जाल्या ती आमकां खबर आसा कितले तांकां त्रास जाता आपणाची फॅमिली सोडून रावचें पडटा हें आमकां खबर आसा हे तुमची जी स्टायलूच आसा की तोमडे मारपाची तेकाच लागून तुमकां तो लोकांनी जी मॅन्डेट दिल्या तेजेर तुमकां खबर आसा की कित्याक लागून मॅन्डेट दिल्या ही मॅन्डेट फक्त इतल्याक लागून दिला की तुमी एवरी टायम आमच्या गोंयकारांक रिस्पेक्ट करिना तुमी एवरी टायम डिपेंड रावता मायग्रंट वोटिंगाचेर आनी सानांद्रेनूय सेम जालें मॅक्सिमम तांकां ते ट्राय केलो की मायग्रंट वोटिंगाक हाडून आनी ती मायग्रंट जर वोटिंगाक तुमी सक्सेसफूल जाले आसतले ते बट गोंयकार एकटे रावले गोंयकार डिवायडेड जावंक ना गोंयकारांनी युनायटेडली डिसिजन घेतलें की आमी सानांद्रेन RGP हाडटले लास्ट क्वेश्चन तुका तूं म्हणटा मायग्रंट्स RGP म्हणटा ते मायग्रंट्साचे अगेन्स्ट सर ते पूण तुमी फाटीं म्हटलेले की नॉट ऑल मायग्रंट्स आर बॅड तुमी आतां इलेक्शनाचो रिजल्ट पळयत जाल्यार सगळे कडेन RGन बरो वोट शेअर घेतला 10% पूण तुमकां दिसना की एंटी मायग्रंट हो तुमचो स्टान्स आहा तो खंय तरी तुमकां म्हारग पडलो गो ना कितें आसलें आयज तुमी पळोवंक गेल्यार मायग्रंटाची जी वोटींग आसा जावं इनलिगल मायग्रंट हे जेंकां आयज मातोवन दवरिल्ली आसा ती वोट शेअर आयज खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सी वचून पळया ती खंयच्याच दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक पडोकूच ना RGP सोडूनच दिया तुमी ती मॅक्सिमम पडल्या ती BJPक पडल्या मॅक्सिमम ताका लागून BJP आयज गोंयभरान 20 सिटां काडपाक पावली आनी दीस इज द रियलिटी आमी हेजेर व्हिडियोय काडटले आमी हेजेर व्हिडियो काडून दाखयतले कित्याक आयज कितें जालां आयज तांकां मायग्रंटांक जाय तशें आपणाक जाय तशें करपाक दिता BJP सरकार आनी ताका लागून आयज मायग्रंट सगळे काडटा आनी BJPक मतां मारता खंयचेय मायग्रंट आसूं ते येयल्या आनी तांकां फूल सपोर्ट चालू आसा इनलिगल जी एक्टिविटीज चालू आसा तांकां टोटल सपोर्ट BJPचो आसा ह्या कारणाक लागून हे जे इनलिगल मायग्रंट्स आसा ते BJPकूच मतां मारता आनी तुमी मुद्दम तुमी स्टडी करा डीप स्टडी करा मुद्दम पळया खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें खंयच्या बुथाचेर जे बूथ आसता मायग्रंटाचे बूथ आसता थंय कोणाक चड मतां पडल्या तुमी ती जेन्ना स्टडी करतले पळय तेन्ना कळटलें ही मायग्रंटाची वोटींग खंय गेल्या जी इनलिगल मायग्रंट जे चडशे कडेन आसा तेंची वोटींग खंय गेल्ली आसा ती आनी अशें म्हणनाका की आमी मायग्रंटाचे अगेन्स्ट आसा आमी मायग्रंटाचे अगेन्स्ट ना आमी जे इनलिगलिटी कोण करता तेंचे अगेन्स्ट आसा हें आमी सदांच सांगता मात खूब जाण अशें हें केलें की पोर्ट्रे केलें की रेवल्युशनरी गॉन्स मायग्रंटाचे आयज रेवल्युशनरी गॉन्स तुमकां सांगूंक सोदता मुद्दामूच कितलेशे मायग्रंट आमकां रिस्पेक्ट करता आमकां सांगता की अशे विचार तुमचे आसा ते खूब बरे आसा ते फुडें व्हरपाक जाय आयज कितलेशे मायग्रंट पयलींच्यान रावता लिगल्ली रावता ते आमकां रिस्पेक्ट करता ते सांगता ते फोन करून सांगता की बाबा तुमी करता ते खूब बरें आसा कित्याक गोंय आमकां पयलू सारकें जाय गोंय पयलू जें आसलें तशेंच जाय आमकां अशें गोंय नाका जें कांयच ना गोंयान अशें झगडे जाता झुजा जाता असलें गोंय नाका आमकां सुशेगाद गोंय जाय गोंयकारांचें गोंय जाय आनी हेंच गोंय फुडें व्हरपाक जाय आमीय तुमच्या वांगडा आसा म्हणटा दीस इज द रिस्पेक्ट वॉट आयज मायग्रंट पासून खंयचे स्टेटीचे आसूं जे मायग्रंट पासून आसा ते दिता आयज जुवारी नगराचे पासून मनीस आसा ते पासून आमकां सांगता की बाबा तुमी करता तुमच्या गांवाक लागून जी लढो दिता तो खरो आसा आनी तो लढो तसोच उरपाक जाय तुमी फाटीं सरपाक जायना हें आयज तेंची विचारधारा पासून अशी जाल्ली आसा की गोंयकारांनी जी एकवट दाखयला तेजेर ते आयज उलोवंक लागलेले आसा सो अशें न्हू की आमी हेट्रेड स्प्रेड करता जावं आनी कितें स्प्रेड करता आमी आमचो प्रायोरिटी मागता आमी गोंयकारांची आयडेंटिटी राखपाचें उलयता आमी दुसऱ्यांचे अगेन्स्ट केन्नाच उलयना ताकाच लागून आमचे आजून पर्यंत केन्नाच आमी वायलन्स एक्टिविटी म्हणून आजून पर्यंत करूना आमकां 5 वर्सां जालीं ही आमी सदांच सत्याच्या मार्गान रावले आनी सत्याच्या मार्गान फुडेंय रावतले आनी फुडें हेजी स्ट्रगल खूब आसतली बट ही स्ट्रगल कंटिन्यू उरतली थँक्यू विरेश बाब अँड ऑल द बेस्ट तुवें आपला आमकां तुजो टायम दिलो प्रेशियस आतां एवरी मिनट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू असो तुवें काम करचो गोंयचे हे राखचे आयडेंटिटी राखची थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू थँक्स अ लॉट हांव सूरज नांद्रेकर विथ कॅमेरामॅन प्रसाद पोलजी थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सो
हं?